कालच्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरळता व्हडा मोनान तुका लाभता सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या दाराचे सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस पोरा देवा तुजो आदार मागता कालच्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरळता व्हडा मोनान तुका लाभता. देवबरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो तशेंच सर्व भक्तिकांनो सद्या कडेच्या 26व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. हे संदर्भार मिसाक इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटूंक साथ दिनात तसल्या सर्व भावार्थी भाव भयणी खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेल्ल्यां खातीर तशेंच परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तुमच्या खातीर विशेश करून आमी मागता. ह्या संदर्भार अर्गांव जावन मीस भेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगां खातीर ते वतीन रेमिडिया मेंडोन्सा हिच्या वर्सा सुगडास कण मीस दिता सिसिलिया फेलिक्स मंतेरो सांजुदान मुखांतर लाभलेल्या सर बऱ्यापणाक अर्गां मीस दिता शिर्मी रेबेरो ताणे मुंबई ते वतीन लुसी तावरो कोप्पा हेच्यात मॅमीस दिता मार्शल तावर आनी कुटाम मिरा रोड मुंबई मागीर उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गामीस दिता मर्लिन मस्कारिनास मियार अर्गामीस दिता देवान आपण केल्ल्या सर उपकारांक अर्गामीस दिता जॉन कर्डोस आनी कुटाम मालाड मुंबई बऱ्या भलायके आनी संतोष बरी जिविताच्या इरेद्या बसोत मीस भेटयता नेल्सन लुईस आनी कुटाम ताणे महाराष्ट्र मुंबई बऱ्या भलायकेच्या विल्सन आनी अंकिता लुईस हांकां बरी भलायकी लाभच्या इरेद्यान मीस दिता नेल्सन लुईस आनी कुटाम ताणे महाराष्ट्र मुंबई देवतीन फिलिप अराना हेच्यात म्याक मीस दिता प्रिन्सन वॉटसन अराना आनी कुटाम तिसऱ्या वर्सा सुगडास कडून बेळमाण अर्गामीस दिता प्रिन्सन वियोला एडन आनी विएन्ना अराना बेळमाण अर्गामीस दिता लुसी सिक्वरा आंबोली मुंबई अर्गामीस दिता लविटा कुवेलो मंगळूरू ह्या सर्व बसोत मागया आमा समेस्त बसोत मागया जे कोणा मागतान बसिलां सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो जर तर कोणी एकलो क्रिस्ताच्या नांवान महिमे बरीत कामां करता जाल्यार देवसार दवंडयता पिडा शिडा गूण करता इतली बरी कामां करता जाल्यार तूं क्रिस्तसो विरोधी न्ही क्रिस्तसो तो सांगाती क्रिस्तसो तो पाटलावदार क्रिस्तसो तो परगटणार म्हणलें सत आमी ओळखूंक जाय आनी त्या मनशाक सांगात दिवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आमी जर तर एकलो मनीस क्रिस्ताच्या नांवान देवसार दवडयता बरी बरी कामां करता जाल्यार तो खंडीत क्रिस्तसो पाटलावदार तो देवसाराच्या सक्तीन अशीं कामां करूंक शकना. म्हणून जेजू आयचे सुवातेंत स्वस्थ रितीन सांगता कोण आमच्या पक्षाचो तो आमचो विरोधी न्ही देखून आमी ताका सांगात दी जाय एक कोप शेळे उदक दिता जाल्यार ताजो प्रतिफळ सुकना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या मनोभावान क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर
आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी तळकाळ समोरांनी पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां समी तयार करया. मगळ समया दैत्य पोटी महात कार्यां करूंक हांव सकना, हैरानी करतना म्हाका सोसूंक सकना अशें हांवें जायते पोटी विरोध केल्लें आसा. ह्या मुखांतर पश्चात्तापोवन दूख दन भोगसणें मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. मगळ समया खरें क्रिस्ती जिवीत त्यागाचें, तें मोगाचें, तें नितीचें जिवंक तुडे पोटी आमी सुकोन पडल्या. ह्या मुखांतर हेरांक दूख दिलां आनी तुकाय दुखयलां. पश्चात्तापून भोगसणें मागून म्हणटा हांव समया. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. बरें करूंक तूं उलो दिता समया. बरें केल्ल्यान तूं तुजी महिमा परगट जाता. आमचो मसूर, आमचो स्वार्थ, आमचो राग, आमचो द्वेश तुजे पोटी बरें करूं सोडिना, बरें करतल्यांक करूंक सोडिना. ह्या मुखांतर तुका आनी फेल्याक आमी दूख दिल्लें आसा. तुज्या परगटणेच्या वावराक आमी अडखळ जाल्लें आसा. पश्चात्तापून भोगसणें मागोर म्हणटा हांव समया. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्वराय, सर्ववेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजतो तुझ्या वैभवापासून. आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्फूर्त. सौम्या देवा, देवाचे शेडे, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसा, आमचे मागणे मानून घे. नित्य पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. एकडी बरदोडे दांपी आमच्या घर संगतीर विशेष करून आमी मागया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मगाळ बापा, तुझे गणित पदवी भोव कर्ण पातक्यांची दया करून आनी तांकां भोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यां सदां कनवळ्यान वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजांत रेगून सर्गेचें सुख आमी जोडीशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणान पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी
सर्वेस्पोर एका कुपान सकला देवलो. तो मोयजे कडेन उलयलो. ताणें मोयजेचेर आसलेलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मळगड्यांचेर घालो. आत्मो तांचेर येयना फुडें तांणी प्रवाद केलो. 2 मनीस शिबिरांत रावुल्ले, एकल्याचें नांव एदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. आत्मो तांचेर येयलो. ते शिबिरांतले भायर वचूंक नातले तरी तांचीं नांवां हेरांच्या नांवां सांगाता दाखल जाल्लीं. तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. एक तरणाटो मोयजेक ही खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हळें, येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रायेतावन मोयजेची सेवा करूंक आसलेल्या नोनाच्या पुतान जोशवान ताका सांगलें, मोयजे म्हज्या दनया तांकां आडय. मोयजेन ताका जाप दिली, म्हजे पसत तूं मोसरी जालाय. सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत. सर्वेस्पोराची शिकवण भोव बरी जिवाची गठाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेणत्याची ती जानवार. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत. तांतूं मेळटा तुज्या सेवकाक करी जानवाय. तांकां पळो दिवन व्हड इनाम तो जोडता. आपल्या सगळ्या सुखींची कोणाक वळख आसा. देखून नेनारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका भोग. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत. जाकोबाच्या पुस्तकांतले वचप. भाव भयणीनो, तुमच्या मदल्या ग्रेस्तांक एक उतार सांगता. तुमचे वयर येवचे आसात त्या अणवारा खातीर तुमी रडा जय आनी विलाप करी जय. तुमचो दुडू कुसोवन गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्यात. तुमच्या भांगराक आनी रुप्यांक माती खेल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावलेल्या ह्या कालार तुमी दिर्वे उजयल्यात. पळया, तुमची शेतां लवलेल्या वावरड्याची माजोरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या आल अहवालाचे शब्द पुजीच्या दनयाच्या कानांत पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालायेन जियेतल्यात आनी तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुश्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन संवाराच्या दिसाक आयती केल्यात. निरापराध्यांक गुण्यावंकार करून तुमी तांकां जिवनशी मारल्यात. ती तुमकां आड रावूंक नात. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 alleluia.
तुझे उतरस सत सोमिया सता वरवीं तू आमकां पवित्र कर. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जुवावन जेजू लागीं म्हळें, मिस्त्री, तुजे नवी देवसार सोडयतेल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगड आसूनय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवर नाकात. म्हज्या नांवान असर्य करन दुसरे सगळीं म्हजे विशांत अपप्रचार करीत तसलो कोण सुना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कुणीय तुमकां एक कोप शेळें उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या येलाना पैकी एकल्याक पातका कारण जाता ताच्या गुमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातर निवडय. दोन हात आसून हेमकोंडाच्या पलवनांत जाल्यार उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. आनी तुजो पांय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातर निवडय. दोन पांय आसून हेमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. तोंठो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कुंकून काड. दोन दोळे आसून हेमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एकूच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. थंय कवपी किडो किदेंच मरना आनी जळतो उजो किदेंच पलवना. देवाची उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, हेच्या सुवार्थेंत दोन तरांचे शिकोवण जेजू सामार्का मुखांतर आमकां हांगासर दिता. पयल्या शिकवणेंत जुवावन जेजू लागीं सांगलेली थोडी उतरां आनी जेजून ताका दिल्ली जाप. जुवांव एक पळयता जेजूच्या पंगडा सो न्ही आसलेलो, जेजूच्या मेळींत न्ही आसलेलो, जेजूच्या मेळींत नाचलेलो, जुवांवच्या सांगातपणान नाचलेलो, 12 जाणांच्या सिसांच्या मेळींत नाचलेलो, 22-70 जाणांच्या सिसांच्या मेळींत नाचलेलो एकलो मनीस जेजूच्या नांवान महात कार्यां करतालो, जेजूच्या नांवान देवसार धांवडयतालो, जेजूच्या नांवान तो पिडाशिडा गूण करतालो. तो जेजूचो सीस न्ही. आनी हें पळोवन जुवांवक अजाप जाता. एक अजाप जाता, दुसरें ताका मसोर जाता. कित्याक मसोर जाता? अजाप कित्याक जाता? अजाप जाता कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या नांवान हो देवसार धांवडयता, जेजूच्या नांवान पिडाशिडा गूण करता, जेजूच्या नांवान महात कार्य करता. तें अजाप. कित्याक आमकां तें साध्य जावंक ना. जुवांवक तें साध्य जावंक ना. देखून जेजून म्हणलें आसा केदळ पर्यंत हांवें तुमच्या सांगात आसचें. हरी एक तुमी म्हाकाच कर म्हणटात जाल्यार, तुमी खुद्द कांय करनात जाल्यार केदळ पर्यंत हांवें तुमच्या सांगात आसचें. दुसऱ्यान ताका मसोर जाता. आपणाक तशें करूंक जायना न्ही, देखून तो करता न्ही, देखून ताणें करनातल्यार बरें. तो करता आनी आपणें करूंक जायना आनी आमकां तो हल्क करता, आमकां तो अवमर्याद हाडटा. आमचें तें शातीपण थंयसर परगट जायना. देखून ताका बंद करचें बरें, ताका स्टॉप करचें बरें. कित्याक म्हळ्यार उपरांत आमकां म्हारग पडवतो म्हणलें तें चिंताप ह्या जुवांवक आसलें. देखून ताणें तशें करनो जो, देखून ताणें ताका बेश्टायलें. करचें जाल्यार आमी मात्र
तसली मात कार्यां जेजूच्या नांवान करूंक जाय जाल्यार आमी मात्र कित्याक आमी जेजूचे पाटलावधारी आमी जेजूचे शिस धर्मदूत आमकां मात ते करूंक अधिकार आसो तुका न्ही म्हणून ताणें ताका बेस्टायलें कर्णांतलें बरी आडयलें आनी आपणें व्हडलें काम केल्लें बरी येवन जेजू लागीं तो सांगी लागलो जेजू लागीं कितें सांगी लागलो तो येवन मेस्त्री तुजें नवी देवसा सोडयतले एकल्याक आमी देखलो तो आमच्या पंगड आसूनय देखून ताका तशें करूंक आडवारलें पळया जेजून कितें जाप दिली ताका आडवर नाकात ताका आडवर नाकात कित्याक म्हज्या नांवान असर्यां करना तो मातकारां कर्यां करता जाल्यार तो म्हज्या सुपक्षेचो एका घडये म्हज्या नांवान तो असर्यां करना देवसार धांवडो जर तर दुसऱ्या घडये म्हजे विरोध रोखा रावोंक जायना तो बिलकूल रावोंक शकना कित्याक म्हज्या नांवान तो महिमेची कामां करता म्हज्या नांवान तो महिमेन पिडाशिडा गूण करता देवसार धांवडयता जाल्यार तो म्हजो सुपाट लावता रे म्हजो सुपाट म्हजो विरोधी जायना तो देखून ताका तुमी आडोवचें न्ही कित्याक तो म्हज्या पक्षेचो आमच्या पक्षेचो तो आमचो विरोधी न्ही आमचो विरोधी जाल्लो जाल्यार आमच्या नांवान देवसार धांवडयतो ना आमच्या नांवान मात कार्यां करतो ना आमच्या नांवान कितेंच वायट करतो ना कितेंच बरें करतो ना वायट करतो आसुल्लो पूण तो बरें करता हांगासरी देखून तो आमच्या पक्षेचो देखून जेजू म्हणटा म्हजो पाटलावदार म्हणले खातीर कोणीय तुमकां एक कप उदक पिवंक दिता जाल्यार ताका ताचो प्रतिफळ चुकोवचो ना पळया म्हज्या नांवान कोणी एकलो बरीं कामां करता म्हज्या नांवान कोणी एकलो हेरांक उपकारा पडचीं कामां करता म्हज्या नांवान कोणाकी कोणी मनीस म्हात कार्य करता म्हणो भोगता जाल्यार आनी ताका तुमी एक कप उदक पिवंक दिशात जाल्यार ताका तुमचो तो प्रतिफळ चुकोवचो ना ताका ताचें इनाम केदींच चुकोवचें ना खंडीत देव ताका इनाम दिवन अभिषिक्त करतलो म्हणलें सत जेजू आयचे सुवातेंत आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोमयाचें काम करता तो सोमयाक परगट करता तो सोमयाचें नांव ही महात कार्यां करता तो क्रिस्ताचो सेवक क्रिस्ताचो पाटलावदार ताका आमी सांगात दिवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आनी हेंच आयच्या पयल्या वचपांत गणन पुस्तकांत भोव अपुरबायन हांगासर विवरिलां पळया इस्रायल प्रजा एका तंबांत वस्ती करून आसली थंयसर त्या शिबिरांत जायतो लोक आसुल्लो जायते मनीस आसले आनी ह्या संदर्भार एक दीस सर्वेस्पर कुपांत सकला देवलो आनी मैजे कडेन तो उलयलो ताणें मैजेचेर आसुल्लो इल्लो पवित्र आत्मो तो काडून 70 मालगड्यांचेर तो घालो आनी तांचेर तो येना फुडें ते सगळे मालगडे प्रवाद करूंक लागले त्या शिबिरांत 2 जण तरणाटे आसले तांचें नांव एदाद आनी मेदाद म्हूण 2 जण आनी हो आत्मो तांचेर आयलो आनी ते शिबिरांतले भायर वचूंक नातले आनी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दखल जाल्लीं तांणी शिबिरांत परगट करून प्रवाद करूंक सुरू केलें पळया 70 जाणांचेर वो मैजेर आसुल्लो पवित्र आत्मो देंवताना तांणी सगळ्यांनी प्रवाद करूंक लागले आनी एदाद आनी मेदाद म्हणले 2 जण ते देवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी ही खबर जोशुआ पळयता आनी तो धांवता कोणाडे नुनाचो पूत जोशुआ मैजे लागीं धांवता आनी म्हणटा कितें म्हणटा एदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात एदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात म्हज्या धन्या तांकां आडाय जोशुआ म्हणटा म्हज्या धन्या तांकां आडाय ते प्रवाद करतात तुजें काम ते करतात तुका डावन करतात तुका सकयल घालतात तुज्या की बरें थंयसर प्रवाद करतात ते पळया आनी हांगासरी गोंयचे मसूर पावोंक ना
म्हयजेक मसोर जावंक ना, म्हयजेक बेजार जावंक ना, म्हयजेक दूख जावंक ना. ताच्या जाग्यार आनी कोणी आसले जाल्यार म्हज्याकी बरो प्रवाद करता गी, म्हज्याकी बरो शर्माव सांगता गी, हांव म्हज्याकी बरें मीस करता गी म्हणून मसोर जातो. जोशुआक मसोर जालो आनी देखून ताका आडाय म्हणून तो सांगूंक म्हयजे लागीं आयलो. पूण म्हयजेक मसोर जालो ना. आनी म्हयजे सवाल विचारता जोशुआक, म्हजे पासत तूं मोसरी जालाय, म्हजे पासत तूं मोसरी जालाय, तूं मोसरी जालाय, ताका बरें काम करूंक सोडिनाय. तो म्हणटा मेदाद आनी एदाद आनी मेदाद प्रवाद करतात, दोग मात्रणी 70 जण करतात. सगळी इज्रायल परजा प्रवादी जाल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें. सगळ्या इज्रायल परजेन प्रवाद केल्लो जाल्यार कितलें बरें आसचें. सुरेशपणान सगळे इज्रायल परजेक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार कितलें बरें जातें. म्हाका प्रवाद करची गरजच नातली. पळया कितल्या पुरबायाचें उदार मनाचें जाप पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. म्हयचे मोसरी जावन हांगासर तांणी प्रवाद केल्ल्या संतोष भोगलो ताका. आनी मात्र म्हणालो आनी सगळ्या इज्रायल परजेन प्रवाद केल्लो जाल्यार कितलो संतोष जातो म्हाका. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, असलें उदार मन देवाच्या उतरांतय आमकां आसूंक जाय म्हणले सती आयच्या पयल्या वचपांत बोवा पुरबायन गणन पुस्तक आमकां विवरिता. आयच्या सुवार्थेंतलो दुसरो भाग पळया, जो कोण एका मनशाक पातकाक कारण जाता, एक ल्हानांतल्या ल्हानाक कांय कळीत नातलेल्याक एक नितिवंत मनशाक पातकाक कारण जाता, ताका दांत्याचो फातोर गोमटेक बांदून दर्यांत उडोवचें भोव बरें म्हणलें सत जेजू हांगासर उगडापें करता. पळया हेरांच्या पातकाक कारण जाता ताका दांत्याचो फातोर म्हळ्यार तुमी जाणात आतां गूं दाळूंक म्हळ्यार गूं पिठो करूंक, तांदूळ दाळूंक वा तांदूळ पिठो करूंक आतां मिल्लाक आमी व्हरता. पयलींच्या काळार घराच गूं दाळचो आसलो म्हणजे गूं पिठो करचो आसलो. आदींच्या काळार आमच्या घराच तांदूळ पिठो करचो आसलो, तांदळाचें पीठ करचें आसलें. ताका 2 फातर वापरताले. त्या फातरांक दांत्याचो फातर म्हणटाले. रावंड फातर ताका एक कडेन खाबें आसा, ताचे वयर आनी एक फातर, त्या मदें फातराक बुराक आसा, त्या बुराकांत कुट्टी घालची, कुट्टेंत तो फातर रिगोवचो आनी ताचे वयर आनी एक फातर दवरचो आनी मदें आसलेल्या बुराकांत तांदूळ वा गूं घालचो आनी वयलो फातर फास्ट गुंडोवचो आनी त्या फातराच्या कांचीक पडलेलें तें गूं जावं दी, तांदूळ जावं दी, पिठो जावन त्या पंदल्या फातराच्या वयल्यान तावन पीठ भायर येतालें. आनी अशें गूं दळसो आसलो, ताका दांत्याचो फातर म्हणटात. हो दांत्याचो फातर गुमटेक बांदून ताका दर्यांत उडयचें म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक मैला फातर बांदूंक ना, कित्याक चिरा फातर बांदूंक ना, कित्याक कडपी फातर बांदूंक ना, बांदून दर्या उडोवंक सांगूंक ना जेजून. मैला फातर गुमटेक बांदलो जाल्यार वा कडपी फातर बांदलो जाल्यार वा चिरा फातर बांदलो जाल्यार तो गुमटेक बांदून उदकांत उडयल्या उपरांत अकलासा धडबडतना दोरी सुटोवन फातर सकयल पडोवन वयर येत आनी वांचत. पूण हो दांत्याचो फातर गुमटे बांदलो जाल्यार त्या दांत्याच्या फातराच्या बुराकांत दोरी बांदलो जाल्यार हो कितलो धडबडल्यार वयर येवंक जायना. ताणें थंयच मराचें पातळांत. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तशें जाल्यार दर्याच्या पातळांत कुसून वचूं जाय. कित्याक म्हळ्यार वयर आयलो जाल्यार हेरांच्या पातकाक कारण जायत तो म्हणलें सत देवाचें उतर हांगासर उगडापें करता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर जेजू म्हणटा तुजो हात पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर न उडय, तुजो पांय पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातर न उडय, तुजो दोळो पातकाक कारण जाता जाल्यार कुंकून काड म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. तशें म्हळ्यार आमी हात कातरून उडोवचो, पांय कातरून उडोवचो, दोळे कुंकून कान्न उडोवचें जाल्यार आमकां एकत एक हात आसचो ना, एकत एक पांय आसचो ना, एकत एक दोळो आसचो ना, आमची कुडूच आसची ना. पुरा कुंकून कातरून पुरा कान उडयता आमी. तशें न्ही. तशें म्हळ्यार त्या पातकांतावन आमी पयस रावूंक जाय. जर तर हातान करचें पातक आसा आनी तो हात आमकां पातकाक कारण जाता जाल्यार त्या पातकांतावन पयस रावा. तो हात थंयसर व्हरनाकात. तो आंबो काडूंक हात तुजो लागीं येता जाल्यार तो आंबो
त्या दिसर वसत नाका तूं वसत नाका. जर तर तुका आनी कडेन या बाराक या थंय या हांगा या म्हणून तुका पांय ओडटा जाल्यार ते पांय थंयसर वसनातले बरी बांदून घाल. ते वसत नाका तूं वसत नाका. तशें पातक जावचें ना. जर तर तुका दिसत मोबायलार तें पळया हें पळया म्हणून तुका घडये घडये दिसत तुजी थंय वसत जाल्यार ती दिश्ट कोंकून काड म्हळ्यार तूं थंय पळयत नाका. तूं पळयत नाका ती पळयत नाका आनी तुका पातकाक कारण जावचो नाय. अशें म्हळ्यार अशें म्हणजे मगाचे भाव भयणीनो पातकाचे संदर्भ आमी सुकय जाय म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपान जाकोब वापुरबायन म्हणटा ग्रेस्त मनीस जर तर दुर्बळांचेर जुलूम करून चलता जाल्यार हाय तांकां खटा तांकां तुमचे वयर येवची आसात ती अनवरां खातीर तुमी रड जाय आनी विलाप करी जाय. कित्याक तुमचो दुडू कुसोवन गेला. तुमची नाजूक मस्तायकी सांसीन कातयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या आनी तुमचे विरोध रुजवा जावं ती पावतली. देखून दुबळ्या लोकांक मस्तून दुबळ्याची हक्कां तुमी ती उमटून काडन दुबळ्याक अनतीन सोलोवन तांकां कश्टार घालन तांच्या वावंटीचो फळ जावन तांचे रगत पिवोवन तुमी जर तर वोट जाल्यार आनी तांकां कांयच तुमी दिवंक ना जाल्यार तुमची ग्रेस्तकाय तुमकां कितेंकच खावंक पावची ना. तुमी तुमची मुस्तायकी ती सांसीन खातली सांसीन कांतयलेली आसतली. तुमचे भांगार केदींकच तुमकां उपकारा पडचें ना माती खातलें. तुमचें रुपें केदींकच तुमकां उपकारा पडचें ना तें मातीर खातलें आनी ती माती तुज्या पोंडाच्या मातयेक साक्ष जावं पावतली म्हणल्यार सत कडक उतरांनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जाकोब दिता म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमी दुबळ्या लोकांच्या त्या रक्तांत वट जावचें न्ही. दुबळ्या लोकांचो रक्ताचो घाम पिवन आमी वयर येवचें न्ही. बगार आमचें तें आसलें दुबळ्यान थंय वांटून घेयचय. तांकां आदार दिसय तांकां सांगात दिसय तांकां नितीन चलयचय आनी प्रत्येक दारान तांच्या वावंटीचो फळ तांकां दिसय. जर तर म्हज्या अभिवृद्धेक तें कारण जाल्यार तांकां कांय तरी आमी कुमक करीचय म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सतनितीच्या जिविता मुखांतर आमी जियेल्या तर सतनितीच्या जिविता मुखांतर पातकाक पाठ करून आमी बरें जिवीत जियेल्या तर सोम्याची महात्कार्यां आमच्या जिवितांत आमी करूं शकतले. सोम्याक परगट करूं शकतले. सोम्याच्या नांवी आमी प्रवाद करूं शकतले. देवसारा धांवडोवंक शकतले. महात्कार्यां करूं सकतले. आनी आमी सोम्याच्या पक्षाचे जातले. बिलकूल सोम्याचे विरोधी आमी जावचे ना. सोम्याचे पक्षाचे आमी जातले. आनी असलें जिवीत जियोंक आमी देवाचो आदार आनी कृपा मागया. असलें जिवीत जियेतल्याक आमी सांगात दिवया. एक कपशेळें उदक दिवचे प्रयत्न करया आनी खंडीत आमी जियेतले जैत जोडतले. असलें जिवीत जियोंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवात या सुलामचो बाबार उसारया. सगळीं सांगता म्हणया सदमंतां देवाक सर्ववेदरा बापाक सर्गांनी विरुद्धमेच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या रुवें गर्भे संभवलो अवकार मर्यादान जल्मलो 5 विलेगांतनी कोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो. सर्गा सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला. थंय तान शिवेरी मेल्ल्यान ती वर्स बेगून येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पुलीस सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचें भक्षणे फुडेचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाचीं भुरगीं त्रिनाथीचेर दवरलेल्या पातकिणेन बावरतान आमची मागणी आमची गरजो सर्गेच्या बापाच्या पांयांतळा आमी समर्पिया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयके. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या मणियरांनी तांच्या उदारपणाच्या जिविता मारिफात तुजी वळख एकल्याक मेळ अशें वावरूंक तुजो आदार तांकां लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्व राजकीय आनी अधिकाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो आनी जबाबदारी आपल्याच धर्माच्या जातकातेच्या आनी पार्टीच्या लोकांक मात्र मेळोवंक वावरीन अशें बघा हर एकांच्या गरजेवंत लोकांक मेळच्याक पेसाडीशें तांकां बरें मोन दी म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमकां तुवें दिल्ली देणी बरेंपण आनी सवस्काय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पेल्याच्या समाजाच्या आनी पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा पासून गळसूंक आनी वांटून घेवंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या शेत बरें करच्या हर एका संद्यांक आमी प्रोत्साह दिवंक
आमी आमच्या तांकी परती उदार काळजाची कुमोक करूंक आनी अशें तांकां सांगात दिवंक उर्बेवंत करूंक आनी आमी तसलेंच जावंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एमिसाचें बलिदान भेटयलेल्या माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटोवन तुजी स्तुती करतल्या तुजे विस्वास दवर मागतल्या सर्व भाव भयणींक तुज्या बेसांवांनी भर. कसल्या समस्राच्या आनी स्वार्थाच्या वडण्याक आमी बली जायनासतना हेरांक प्रोत्साह दिवची आनी उमेदीन भरची जिणी जिवंक आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बरदोळे दांबी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला आनंदचे बसून मागया. परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी पासून विविधतेन कसता नसता वळख जाल्ल्या पासून पिडेस्त भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागया. सर्गेच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा ही आमची मागणी तुका आमी समर्पिता. जे कितें आमच्या जिणेक गरजेचें तें सर्व तूं जाणाय तें सर्व आमकां फावो कर आनी अशें आमी महिमे बरी जावंक तुज्या नांवान आमी मात कार्यां करूंक मात कार्य करतल्यांक सांगात दिवंक सांगत आस तुज्या नांवान प्रवाद करूंक आनी प्रते रितीन हेरांच्या पदका कारण जायनासतना आमी पवित्रपणी भगवंतपणी नितीवंतपणाची जिवी जिवंक आदार आनी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समजे तुका मी समर्पिता. उंडो गोवासो आनी वायंदा कासो काणी किरकोळ तरी गुरतो मोगासो. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. जातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयशे बजादा वा सुस्पोर म्हणून घे. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका भेटयता. तेंचे दुच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं दयेन मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतर वावती जर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. भय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेता जल्मो घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, dळबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय.
सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. भू पवित्र घडी आमी संभ्रमता ह्या संदर्भार म्हज्या मगरच्या भावा भयणीनो बावर्तान तुमी कितेंय मागशात खंडी तुमकां मेळटलें. पवित्रपणी हे रितींत फोव ते परी आमी वांटे जावया. बापा कोरोस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा, तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आम्ही अतेता. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वीस पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरू मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी स्थगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दय कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती बागेवं सुजे बागेवत धर्मदूता बागेवं जुतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटवती. तांच्या संगतांत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची अजनमतीन दवरना सुमेन शिकलेल्या मागणी भक्तीपणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमक्षितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां तळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परास वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडिशेंतली आमकां निवार. दैगुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भागान आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व वादकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्या जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या वादकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचें दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुमचे तेणे राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमी दिमी घालया हांगा पळया इजावन सचिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. पत्की जिविता पाठ करून बरें जिवीची उंगलो दिता ती सुमयाच्या नांवान मात कार्यां करूंक आपोवणें दिता ती मात कार्यां करतल्यांक सांगात दिवंक पाठिंबो दिवंक प्रोत्साह दिवंक उलो दिता ती येशडीचे जेवण आका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे वेदनेचे भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गुड रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन. मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेडवो जेजूचे मांस आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना. आत्मीय रुपान सुमयांक आमचो कर घेवचे प्रयत्न करया. अत्रेगाचो कुमगार आमी सेवया. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका कांय. ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसतना नाका म्हाका कांय. संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव ताणिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां तादोशी जालो. हांव भुकेलो हांव ताणिल्लो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादी वखद जावं. जशें एकी रितींत जेजूचें मरण संभ्रमण तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मगळ भाव भयणीनो भोव भक्तीपणान बाबरतान हे मिसाचें बलिदान वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां. प्रती रितीन देव बरें करून म्हणटा भाव मॅक्सी भाव पुरब्यान संगीत दिवन आमकां मागोवंक कुमो केल्ल्याक भाव जॉयसन सगळ्या मिसाची मंडवळ केल्ल्याक वचप वसूंक आदार दिल्ल्याक पैन विल्मा वचप वसूंक कुमो केल्ल्याक तशेंच हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून माध्यमुखांतर प्रसार करून तुमी पळयसे म्हणल्या इराद्यान परते सेवा दितात. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल ताजो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी कुटुंबादारांचो सुमेस्त सन्यांचो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वाद तांचेर मागता. मोगाच्या भावना भयणीनो तुमी आमकां सदांच कुमो करतात. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आमकां आदार दितात. तुमी दिल्ल्या कुमके वरवीं कांय तरी इल्लीशीं कामां करूंक हांगासर साध्य जाता. उदार म्हूण दाखोवंक उलो दिता. हांगासर दाखयलेल्या अकावंटाक फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन कुमो करूंक ह्या बाबतींत तुमकां आपोवणें दिता. आमी तुमचे खातीर सदांच मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं निमाळो आशिर्वाद घेवन शाखाय ती जावया. साध्य जाल्ल्यान दिमी घालयेत नंतर उबा रावून हो आशिर्वाद घेवन सो सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता.
तूच म्हजो थिराधार, तूच म्हजो सांबाळणार, तूच म्हजो व्हड आसरो, तूच म्हजो भरवसो. येता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता, गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता, गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. मोगाळ पुता सोमे हांव गोर मोरी, आशिर्वाद दिव आमकां. भगिनी कृष्णाचे कृपेन येवं आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी